Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. हांव अमेरिकेक वचून थायलँडाक वचून फायरिंग रेंजाचेर फायरिंग केल्लें आहा. फायरिंग रेंजान बुलेटीची वेलोसिटी किल करपाची कॅपॅसिटी आसूंकूच जाय पडटा. इट इज नेसेसरी की बुलेट लागता ती वचून मरूंक जाय, ताजे फुडें ती बुलेट ट्रॅव्हल जावंक जायना. अश्यो बुलेटी जर अश्यो वयल्यान येवंक लागल्यो हवेंतल्यान आनी लोकांक लागूंक लागल्यो, म्हाका दिसता पुर्तुगेजाच्या तेंपान पसून जावंक नासलें. स्वतंत्र भारतान हें कशें जाता आनी ते वचून 60वें मुक्ती वर्साचे सुवाळे जेन्ना आमी मनयतात तेन्ना गोंयकारांक बुलेटी लागूंक लागल्यो. इमिजिएटली दर हे केसीचे कॉग्निझन्स कोर्ट आनी पुलीस घेना. हांव पुलिसेक 4 दीस दिता. 4 दिसान जर पुलीस करना जाल्यार अरावंड 4 ते 5 तारीख सप्टेंबराच्या आमी कोर्ट हायकोर्ट मूव करतले, पब्लीक इंटरेस्ट लिटिगेशन मूव करतले आनी मेनकुरे गांव सेफ करतले. तेका बुलेट जेन्ना लागली न्हू तेन्ना तिका 8 दीस जाले ती वयताली, हॉस्पिटलांत वयताली, ड्रेसिंग करताली, येताली, रातची रडटाली, कितें करताली आनी ती मातेर भितर जालो म्हणून हांवें तिका म्हटलें कितें जालां हें म्हणपाक कितें येयलें आपल्याक खबर ना म्हणपाक लागली. तेका बुलेट भुरगीं चेडो येतो धाकटो तो फुडें जातलो, तो त्याच टायमार फाटी गेलो. तशें म्हणजे येतालें. जेन्ना हांवें कंप्लेंट मारली गडेकर साहेब आसलो तेका विचारलो, सर म्हटल्यार अशी कंप्लेंट करपाची काय कांयच एक्शन बी घेवना. तेणें सांगलें की पळय तो येयलो म्हाज्या वांगडा भितर येयलो, हॉस्पिटलान येयलो, सगळें पळयलें. पळयता जाल्यार एका जीएमसीन व्हरता म्हणपाक आपूण फाल्यां जीएमसीन येता जाल्यार पळयता एका बुलेट त्याच टायमार फायरिंग स्पॉट चालू आसलेलो आनी तेच्या घोवान पळय घोव उमेश गांवकर तेणी स्वता म्हाका सांगलें की अरे पांयान बुलेट आसा. गोंयांतले फायरिंग रेंज ही आमच्या बिचोले तालुक्यांतल्या मावळिंगे ह्या गांवांत खूब गेल्या कितलेशीक वर्सां पासून फायरिंग रेंज ही अस्तित्वात आसा. अजुनूय ते फायरिंग रेंज करता आनी तूं म्हणटा तो विशय बरोबर आसा. फाटले फावटी म्हाज्या लक्षांत आयलो की बरेचशे फावटी फायरिंग करता आसतना गुळी क्रॉस करून त्या विलेजींतल्या लोकांक कोणाक तरी लागल्याय बी लागपाचे चान्सीस आसा. ताका जो रिटेनिंग वॉल काडपाक जाय तो रिटेनिंग वॉल जो आसा डेफिनेटली काडलो वयतलो जेणे करून फायरिंग रेंजींतल्यान गुळी लागता ती गांवांतल्या किंवा खंयच्याच मनशांक लागची न्ही. ताका कन्सर्न रिटेनिंग वॉल ही घेतली वयतली. वॉटेवर अजूनय त्याच्या खातीर जी प्रिकॉशन्स कितें घेवपाक जाय ती होम डिपार्टमेंटा तर्फे ती प्रिकॉशन्स घेतली वयतली.